मडगावच्या रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराच्या सुमार 300 विद्यार्थ्यांनी आणि 260 पालकांनी मिळून तंबाखू न वापरपा संबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सय करून दोतोर शेखर साळकर हांका सादर केला। हे प्रतिज्ञापत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मंडाविया हांका भेटोवपाची विनवणी ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी दोतोर शेखर साळकरा कडेन केली। आयज हांगा आमचे रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिराची टीचर आनी भुरगे आयिल्ले आसा जे टॉबॅको आमी जेन्ना फाटीं लेक्चर घेतले तांकां तेन्ना ते आयकून तांचे एक स्कुलान तांची टॉबॅकोचो एक सेल्स आसा तातूंत ते काम करता ऑन टॉबॅको आनी ताचे इल इफेक्ट्स लोकांक सांगपाचे बाकीच्या स्टुडंटांक सांगपाचे आनी आमी तांकां एक हे दिल्ले की तांणी सगळ्यांनी सही करप आनी एक लेटर ऑर प्ली म्हणटा तशें टू द प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आनी हेल्थ मिनिस्टर पांडविया हांकां दोगांकूय तांणी एक लेटर दिला विच इज सायन बाय ऑलमोस्ट अराउंड 500 300 अबाउट स्टुडंट्स आणि अराउंड 250 सुमार पेरेंट्स ह्या सगळ्यांनी सही मारून हे अशें हें दिल्लें आसा काय न्ही विच इज अ अपील टू द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ आणि आय एम रियली थँकफूल फॉर दे हॅव प्लेज ऑल्सो दॅट दे वील नेवर टेक अप टू द टॉबॅको। म्हाका दिसता की तुम्ही स्वता न खावची, सी दॅट युअर पेरेंट्स ऑल्सो डोंट ईट आणि बाकीचे तुमचे फ्रेंड सर्कलान कोण तुमकां मेळटा कितें मेळटा तांकां तुमी म्हणजे सांगपाचें की बाबा यू शूड स्टॉप। असो कोण उरपी आहा जाल्यार यू शूड ट्राय देम टू स्टॉप। आय एम एक्सट्रीमली हॅपी that Ravindra Kelkar Jnana Mandir has taken up this initiative. I am thankful to Agni sir also who has really taken an initiative in this. Our school has been spreading awareness about the adverse effect of tobacco on our body and our health. Today we went to Manipal Hospital to meet Dr. Shekhar Saळkar. We pledged to make our campus anti-tobacco campus. I am the teacher coordinator for our anti-tobacco cell in our school, which aims to spread awareness on the negative effects of tobacco on our health, on the environment, and also the growing importance of spreading awareness among students about vaping and hookah. So today we went to meet cancer specialist Dr. Saळkar, who is practicing in the Manipal Hospital, and we also pledged to make our campus anti-tobacco free. Along with us, I hope all the other schools in Goa also take this initiative and make sure your